गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्का वतीन सोमारा शिरोडा रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयान करियर गायडन्स विशीं खासा कार्यावळ आयोजित केली। अभियांत्रिकेचे शिक्षण घेतल्या उपरांत स्वताचो फुडार कसो करप त्या विशीं फोक्सबेरी टेक्नॉलॉजीचो CTO आनी करियर एंड पाथचे संस्थापक शेखर भटान विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले। या कार्यावळीक विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतिल्लो। गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्काने आमच्या खातीर एक बरो सेमिनार ऑर्गनायज केल्लो जो करियर गायडन्साचेर आसलो आनी आमकां ताची खूब गरज आसली। एज वी आर ऑन फर्स्ट इयर सो इट विल हेल्प अस इन रिमेनिंग 3 years। बाकीच्या 3 वर्सान आमकां बरें हेल्प जातलें हेचेर सारकें वर्क करपाक आनी हो सारको टायमान मेळ्ळो आमकां। सो आय वूड अगेन लायक टू थँक गोमंतक यंग नेटवर्क। गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर नेटवर्क्स यांच्यानी ॲट श्री रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी शिरोडा या कॉलेजीन आयज एक सामको बरो इव्हेंट एक सेमिनार ऑर्गनायज केलो तो म्हणजे कॅरियर गायडन्साचेर। एकदम तो सामको बेस्ट आशिल्लो, म्हणजे सारको जाय त्या टायमार सारको तो आमकां पावलो। आमकां तो फुडली आमी फर्स्ट इयराची भुरगीं आमकां फुडली आमची वाट कशी आसतली ती आमकां क्लियर विजन करून सारको क्लियर दिलो की आमी आतां फ्युचरान आतां आमी कशें करतले, खंय पावल घालतले ते आमकां सारकें क्लियर विजन मेळिल्लें आसा ह्या कॅरियर गायडन्साच्यान। सो आय रियली थँक देम। खूब थँक्यू म्हणटा तुमकां लागून तुमी हो ऑर्गनायज करून दिलो म्हणून आमकां आनी आमकां एक विजन दिलो म्हणून। गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कान आज आमच्या कॉलेजीन एक सेशन प्रेजेंट केल्लो। सो तातूंत आमकां खूब शिकपाक मेळ्ळें, जशें की कशें आमचे करियरान आमी खंयचे ऑप्शन्स चूज करपाक शकतात आतां। सो आनी कशें आमच्या लायफा भितर करियर चूज करपाक पयलीं कन्फ्युजन्स जाता आनी सगळे स्टेजीस जाता। सो ते सगळे क्लियर करून आमकां एक बरोसो सेशन दिलो जेची आमकां गरज आशिल्ली।